नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परवामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर। बट्टे खातीर पात्र उमेदवार सापडूंक ना जाल्यार भौशीक बांदकाम, वीज, उदका स्त्रोत आनी उदका पुरवण खात्यांतल्या मुख्य अभियंत्यांक 2 वर्सांची सेवा मुजतवाड। प्रस्तावाक मंत्रिमंडळांत मान्यताय, मुख्यमंत्र्याची म्हायती। जॉब स्कॅम प्रकरणात घुस्पल्ल्या त्या मंत्र्याक मंत्रिमंडळांतल्यान उड्यात काडून प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी जावची काँग्रेसीची मागणी। SIR प्रक्रिया अजून जावंक ना पुराय। प्रक्रिया पुराय जाय मेरेन जिल्लो पंचायत वेंचणूक फुडें धुकलची म्हणून सरकाराकडे केल्या विनंती, सांगता मुख्य वेंचणूक अधिकारी संजय गोयल। शाळेच्या आवारात सुणी भोंवची न्हय हाची घेयात जतनाय। सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशा उपरांत शाळांक परिपत्रक जारी। कांय टॅक्सीकारांच्या दादागिरीक लागून गोंयचें नांव जाता पेड्ड्यार। ह्याच टॅक्सीकारांक जाग्यार हाडपा खातीर आमदारांनी दिवचो तेंको, पर्यटन मंत्र्याचो आमदारांक उलो। दिल्ली स्फोटाच्या 37 दिसां आदीं सहारनपुरांत एका लग्नात सक्रिय जाल्ले टेरर मॉड्यूल। दोतोर आदिलाच्या अटके उपरांत व्हायट कॉलर टेरर मॉड्यूल आयले उक्ताडार। आनी आतां खबरो विस्तारात। बट्टे खातीर पात्र उमेदवार सापडूंक ना जाल्यार भौशीक बांदकाम, वीज, उदका स्त्रोत आनी उदका पुरवण खात्यांतल्या मुख्य अभियंत्यांक आनीक 2 वर्सांची सेवा मुजत वाड दितले म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। दुसरे वटेन कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात पुजान केल्ल्या आरोपा उपरांत क्रायम ब्रांचीन नव्यान FIR नोंदयला आनी ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करतले। जांकां चौकशेक आपोवंक जाय तांकां आपयतले म्हणूनय मुख्यमंत्र्यान सांगलें। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। बुधवारा मंत्रिमंडळाची बसका जाली। हे बसकेत महत्वाचे निर्णय घेतले। बट्टे खातीर पात्र उमेदवार सापडूंक ना जाल्यार भौशीक बांदकाम, वीज, उदका स्त्रोत आनी उदका पुरवण खात्यांतल्या मुख्य अभियंत्यांक आनीक 2 वर्सां सेवा मुजतवाड दितले। तशेंच ह्यान फुडें वेगवेगळ्या खात्यांत वर्क चार्ज खातीर ज्या कर्मचाऱ्यांक काम दितले तांकां 6व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी प्रमाण पगार मेळटलो। सध्या आशिल्ल्या कामगारांक ताचो कांयच फरक पडचो ना, अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। मंत्रिमंडळाचे जाल्ले बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो। Amendment the business of the government of Goa allocation of the rule 1997 वेगवेगळे आपली कॅप्टन ऑफ पोर्ट डिपार्टमेंटा खातीर वेगवेगळे घेतला। There is an resolved that the inclusion of the above addition of the subject or bifurcation केला captain of port in the business of the government of the allocation rule 1987 allotment of the land to the Goa College of the Veterinary and Animal Science। गोवा कॉलेजीक आमी 33 वर्सां लीज गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी गव्हर्मेंट कॉलेज वेटरनरी कॉलेजीच्या नावार दिल्या। 2 कडे दिल्या, एक कुट्टी आणि एक हांगा ओल्ड गोवा दिल्या। लँड इज टोटल लँड 1 लाख स्क्वेअर मीटर। प्रपोजल टू अमेंड द गोवा स्टेट सिव्हिल सर्व्हिस रूल्स फॉर 2022। चीफ इंजिनियर्स जे आहा पळय न्ही PWD, WRD, इलेक्ट्रिसिटी हांकां 62 पर्यंत रिलॅक्सेशन दिला। इफ there is no any candidate is available, then only. If it is available, then not. Implementation of the 6 pay scale for the future engagement of the work charge establishment employees. हाज्या फुडें वर्क चार्ज बेसिसचेर एम्प्लॉयमेंट जर घेतले, फ्युचर सांगता हांव, जाल्यार तांकां 6 पेन घेतले। Coverage of the contractual employee working in the state government department, corporations or autonomous bodies, PSUs, etc. under the Employee Provident Fund. Those who are already working in this department since from the 2017, तांकां आमी EPF दिता बॅक। तांचो ही EPF ची स्कीम आशिल्ली, तांकां 1 टायम फाटलो सगळो पेमेंट दिवपाचो। अप्रॉक्सिमेटली आमकां तो 1500 पर एम्प्लॉई हाज्या प्रमाणे दिवचो पडटा। बट ते कॉन्ट्रॅक्च्युअल 21 वर्सां काम करताले, ताका EPF नाशिल्लो, पण तांकां आमी EPF फाटल्या 2017 पर्यंतचो तांची स्कीम आहा म्हणून आमी दिता। जॉब स्कॅम प्रकरणात गुन्ह्या फाट्यान नव्यान FIR नोंदयला। पूजा नायकान केल्ल्या आरोपा उपरांत ह्या प्रकरणाची परतून खोलायेन चौकशी सुरू केल्या। कोणूय आरोप करता म्हूण ते गृहीत धरपाक जायना। आमी ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करून तातूंत तथ्य असले बगर आपूण जावं वा पुलीस कांयच उलोवचे ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगले।
ऐकात मुख्यमंत्र्याचे म्हणणे. पूजा नायकाच्या केसीत त्यांनी जेन्ना इक्को स्टेटमेंट केल्या उपरांत ताची थॉरो इन्व्हेस्टिगेशन जावप गरजेचें आशिल्लें. आतापर्यंत त्याच्या फाटल्या केसीन त्यांनी खंयच्याच पद्दतीत म्हणजे इतक्या जाणां कडल्यान आपण पयशे घेतला हे ते खंयच ओपन करूंक नाशिल्ले. सो दॅट न्यू FIR हॅज ऑलरेडी रजिस्टर्ड. ताजी थॉरो इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहा. कोणी एकटे बेश्टेच सांगता म्हणून टॅक्स सरकाराक जो पर्यंत इन्व्हेस्टिगेशन करून प्रूफ मेळना तोपर्यंत हांव आसत किंवा आमचे पुलीस डिपार्टमेंट आसत ताजेर उलोवंक शकना. म्हणून ताजे थॉरो आनी डिटेलान इन्व्हेस्टिगेशन आसा. जेन्ना रिपोर्ट्स येतले ओके जेंका कोणाक इन्व्हेस्टिगेशनाक आफोवपाक जाय तांकां इन्व्हेस्टिगेशनाक आफयतले ओके आनी तेज्या उपरांतूच तेजो डिटेलान प्रूफ मेळ्ळ्या उपरांतूच दीस विल बी द फ्रेश केस which is the FIR has registered in this case. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. जॉब स्कॅम प्रकरणात घुसपल्ल्या मंत्र्याक बेगोबेग मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवचे अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. ह्या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करची. हे प्रकरण काँग्रेस संसदेत व्हरतले अशें काँग्रेसीचो राष्ट्रीय फुडारी पवन खेरान सांगले. फाटली 3.5 वर्सां डबल इंजिन सरकार आसा. 2019 50,000 जाल्यार 2022 10,000 नोकऱ्यांचे आश्वासन दिल्ले. तातूंतच हो घोटाळो मुखार आयिल्ल्यान 2019 सावन जाल्ल्या नोकर भरतीची चौकशी जावची अशें पवन खेरान म्हटलां. नौकरी की सिचुएशन ये है, बड़ा घोटाला हो गया, इतना बड़ा घोटाला हो गया कि पूरा देश आज गोवा के इस जॉब स्कैम के बारे में जानना चाहता. The eyes of the entire country are focused on the job scam of Goa. It is such a huge scam. आप मैनिफेस्टो में जो वादा करते हैं वो नहीं पूरा करते, धोखा देते हैं, वो अपने आप में एक स्कैम है. लेकिन उससे बड़ा स्कैम कि आप नौजवानों से, अनएम्प्लॉयड यूथ से 30-40 लाख रुपए लेते हो नौकरी देने के लिए और नौकरी नहीं देते और पैसा गायब. न नौकरी मिली न पैसा वापस. इसलिए पूरा देश चिंता कर रहा है कि गोवा के साथ, गोवा के नौजवान के साथ भारतीय जनता पार्टी ऐसा अत्याचार, ऐसा अन्याय क्यों कर रही है. अब ये पूजा नायक पूरे देश में अब ये नाम फैल गया. पूजा नायक ने कुछ नाम लिए. ये तो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट होगा, अदालत में होगा, पुलिस के पास होगा, सरकार के पास ये स्टेटमेंट होगा, 161 का होगा. उस स्टेटमेंट में उन्होंने मंत्री का नाम लिया, IAS अधिकारियों का नाम लिया, इंजीनियर्स का नाम लिया. कहां है वो नाम? We demand that those names should be made public first of all. Who is the minister Pooja Nayak has named? Who are the IAS officers Pooja Nayak has named? Who are the top engineers of the government Pooja Nayak has named? नाम तो सामने लाइए पहले. नाम लाने के बाद हम ये चाहते हैं कि जिनका नाम पूजा नायक ले रही है वो अपने पद पर अगर बने रहें, they will influence the investigation. ये तो मंत्री, IAS अधिकारी, इंजीनियर्स अपनी पोस्ट पे बने रहेंगे और वो एक्यूज हैं तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होने देंगे? They will not only block the investigation, they will manipulate the investigation और इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं हो सकती. तो फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहली रिक्वायरमेंट, पहली मांग, पहली डिमांड हमारी ये है, इन सब लोगों को जिनको नामजद किया है पूजा नायक ने, उनको अपनी पोस्ट से हटाया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए. SIR म्हटल्यारूच स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन प्रक्रिया अजून सुरू आसा. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या वेळापत्रकाची अधिसुचोवणी अजून जारी जावंक ना. देखून SIR प्रक्रिया पुराय जाय मेरेन जिल्लो पंचायत वेंचणूक फुडें धुकलची अशी सरकाराक विनंती केल्या म्हणून मुख्य वेंचणूक अधिकारी संजय गोयल सांगता. मजगती कांय BLOंचे सत्ताधारी पक्षा कडेन संबंद आसा आनी ताका लागून ते कामां सारकी करिनात असो आरोप गोवा फॉरवर्डाच्या दुर्गादास कामतीन केला. SIR प्रक्रिया सध्या सुरू आसा. SIRची फॉर्मां वांटपी गोंय हें पयलें राज्य जावन आसा अशें मुख्य वेंचणूक अधिकारी संजय गोयल सांगता. ZP वेंचणुकीच्या वेळापत्रकाची अधिसुचोवणी अजून जारी जावंक ना. SIR पुराय जाय मेरेन वेंचणूक फुडें धुकलची अशी सरकाराक विनंती केल्या म्हूण संजय गोयल हांणी सांगलें. बुधवारा स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन प्रक्रिये संबंधीत म्हायती दिवपा खातीर सर्वपक्षीय बसका जाली. ताचे उपरांत मुख्य वेंचणूक अधिकारी संजय गोयल उलयतालो. कि एन्यूमरेशन जो SIR का जो प्रोसेस है वो हमारा चालू है और एन्यूमरेशन फेज जो है वो 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चल रही है.
तो इसमें हमने पहले तो ब्रीफ करना था सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन्यूमरेशन फॉर्म है वो 100% कंप्लीट हो गया है। तो जितने भी 12 स्टेट्स और यूटी जिसमें एन्यूमरेशन फॉर्म ये जो चल रहा है, उसमें गोवा फर्स्ट स्टेट है जिसने 100% डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन्यूमरेशन फॉर्म वेल इन टाइम कर लिया है। और पिछले 2 दिन से हम लोग कलेक्शन ऑफ ड्यूली फिल्ड एंड साइंड एन्यूमरेशन फॉर्म है वो एक्सरसाइज हम चला रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज को एक तो अपडेट करना था कि कितने फॉर्म्स अभी तक हमारे कलेक्शन वापस हो चुके हैं। दूसरा, क्योंकि BLOs के साथ में BLAs का भी सहयोग, जो बूथ लेवल एजेंट्स है उनका सहयोग बहुत जरूरी है। BLOs के साथ में BLAs को भी जो साथ में जो वो बोले कि वो हेल्प करे, और ताकि अलग अलग उनका भी हो जाएगा तो हमारी मैन पावर स्ट्रेंथ उसमें बढ़ जाएगी। BLO को ये पार्टी की तरफ से कर रहे हैं, कंप्लेंट आपको दिया है? उन्होंने 2 केसेस हमें बताए हैं, तो अभी तो क्योंकि एक वर्बली बताया है तो हमने दोनों जो अपने DOs है और EROs उनको बता दिया है, उनको आज मतलब वार्निंग दे देंगे। अगर उसके बाद भी अगर कोई कंप्लेंट रहती है और यही बिहेवियर रहेगा तो वी विल टेक ऑफिशियल एक्शन। तो ZP इलेक्शन का भी मेरे ख्याल शेड्यूल का नोटिफिकेशन होना तो बाकी है। बाकी हमने तो इनिशियली गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया था कि अगर वो पोस्टपोन हो जाए जब तक SI हमारा जो 7 फरवरी को रोल फाइनल नहीं होता, बट अगर वो गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है, लेकिन अगर वो करते भी है तो हमने ये रिक्वेस्ट कर रखी है कि हमारे जो ERO AEROs हैं वो अलग रहे और जो जिला पंचायत में जो ROs AROs होंगे वो अलग ऑफिसर्स हो, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्लियर रहे और वो लोग डबल ऑक्युपाइड ना हो। इतले मजगती गोवा फॉरवर्डान सर्वपक्षीय बसकेत BLOच्या कामाविषयी हुस्को उक्तायलो। काय BLO सत्ताधारी पक्षाकडे संबंधित आसात, ताकाच लागून ते सारखे काम करिनात असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी दुर्गादास कामतीन केला। हे विशीं खर कारवाय करपाचे आश्वासन मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्यान दिला। गोवा फॉरवर्ड SIR प्रक्रियेचेर बारीकसाणेन नदर दवरतले अशें कामत सांगता। मीटिंग जाली इलेक्ट्रोल रोलाची SIR खातीर रिव्यू मीटिंग आशिल्ली, सो आमी सिरियस कन्सर्न्स रेज केल्यात की फाटल्या मिटिंगेन आमी सांगिल्ले की काही BLOs अशे आसात की सत्ताधारी रुलींग गव्हर्मेंटाक कनेक्टेड किंवा तांचे रिलेटीव सामके एक्टीव ऑफिस बेरर्स पार्टीचे किंवा हे, सो 1-2 ACनी अशे गजाल्यो घडल्यो की काल पब्लीक डे आशिल्ले बाबीच्या सुदाचो, तो अशे आयलेत की दर्या XYZ नांव आसन किंवा भुरगो किंवा मुंबय शिकता हांगा जाल्यार तो रेस्पेक्टीव BLO फॉर्म दिना, जाता ते कर म्हणटा। सो वी हॅव नेम्ड 2 BLOs with the election commission and they have taken serious note of it. And they सांगला की they will issue verbal warnings today to the BLOs and जर तरी सुधारनात then you give it in writing, we will suspend the BLOs immediately. This assurance has been categorically given to us by the तुमच्या मध्ये पातोडा 2 कडेन 2 पार्टांनी आउट ऑफ 40 2 कडे जाल्या। सो दिस इज हे कन्सर्न जे हांवें लास्ट मिटिंगेनूच रेज केल्ले, म्हणजे अशें जावंक शकता म्हणून ते जाले, तशेंच जालें। आनी हे कितें आमी घडयल्ल्यो काणयांनी लोक येवन काल ऑफिसान येवन सांगपाक लागले की अशें करतात म्हणून। सो वी हॅव, आनी तांचे डायरेक्ट कनेक्शन आसा विच आय हॅव शोन देम द एविडन्स। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर वर्षा आश्वेकार। सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाक पाळो दीत शाळांच्या सुवातेत बेवारशी सुणी भितर सरची न्हय ह्या खातीर योग्य ती जतनाय घेतले, तशेंच शाळेच्या सरभोंवतणचो वाठार जो आसा तो नितळ दवरचो आनी शाळेच्या कुशीक सुण्यांची वस्ती आसा काय ना ते पळोवपा खातीर 3 म्हयन्यांनी एकदा तरी नियाळ घेवचो अशे निर्देश शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हाणें सगळ्या शाळेंच्या मुखेलींक दिल्यात। सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार जी सगळे शाळा असतले, महाविद्यालय किंवा शैक्षणिक संस्था जे आसा तांच्यांनी आपलो जो कंपाऊंड आसा थंयसर जे म्हणजे भटकी कुत्रे जे आसा तांचे कडल्यान तेंचो कंपाऊंड जो आसा तो सुरक्षीत करचो आणि ह्या भटक्या कुत्र्यांचो म्हणजे शाळेन शिकपी किंवा विद्यालयांनी किंवा संस्थेक कांयच प्रॉब्लेम जावपाक जायना म्हणून तांच्यांनी थंयसर सुरक्षीत म्हणजे हो जो तेंचो कंपाऊंड जो आसा तो करचो आणि त्याच बरोबर 8 आठवड्या भितून त्यांच्यानी हे सगळे करचे आणि भितून एक म्हणजे नोडल ऑफिसर जो आसा तो सुद्धा दवरचो आणि त्याच प्रमाणे जायते म्हणजे अवेअरनेस प्रोग्राम जे असतले ते सुद्धा आयोजित करचे अशी नोटीस जी आसा ती शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांच्यानी काढल्या। गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन नितीन घंगावणेकर सहित हांव वर्षा आश्वेकर। कोंबडीच मारली जाल्यार तांतयां खंयच्यान मेळटली असो प्रश्न करीत कांय टॅक्सीवाले दादागिरी करून गोंयचें नांव बदनाम करतात असो आरोप पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन केला। ह्या टॅक्सीकारांक जाग्यार हाडपा खातीर टॅक्सी वेवसायाचेर नियंत्रण हाडपाकूच जाय आनी हे खातीर वोट बँकेचो विचार करिनासतना सगळ्या आमदारांनी टॅक्सीचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर तेंको दिवचो असो उलो पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन मारला। बुधवारा मंत्रालयाच्या भायर विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर जाप दिता आसतना मंत्री उलयतालो।
should first come out the mindset of vote bank politics and look at it. We are not keeping anybody anywhere. सगळ्यांक आमच्या टॅक्सी भावांक घेऊनच करूंक सोदता. So anyway, let us not keep discussing this issue. We have discussed it. But one thing is there. गोयचे आमी टुरिझम हाडटले आणि गोयचे टुरिझम वाट कोण लायतले हे खपून घेवचे ना. आणि मागीर परत आमी बोटां लावन घेतले टुरिस्ट खंय गेले काय म्हणून. अरे तुम्ही कोंबडीच मारतले जाल्यार अंडी खंयची येतली. So first, every fellow has to be responsible. So two troublemakers, दोन ट्रबल मेकर धाकले असतात जे पूर्ण आमचे बऱ्या सेन्सिबल सेन्सिटिव्ह गोंयकार टॅक्सी भावांचे नाव वाट लायतात आणि हे दोग जाणांक समज ट्रिटमेंट सारको मेळना ते सगळे रिपलिंग इफेक्ट येता की टॅक्सी सगळे हे इंडस्ट्री वेगळी. सो ताच्या खातीर आय वुडंट कॉल देम माफिया. आय वुड से टॅक्सीन थोडे ट्रबल मेकर्स आसा आणि ते ट्रबल मेकर्स नीड टू बी हँडल्ड इफ वी नीड टू एन्श्योर टुरिझम रन्स रायटली. म्हजी सेंटिमेंट्स हे मुख्यमंत्री कडेन मांडले आणि हांवें ताका सांगला बेगीन ते इश्यू करया काबार कित्याक तो चड वाडूंक लागला आणि ते वता वता ते टुरिस्टांक भायर काडटा शपथा सांगता टॅक्सी ते हे करता. अरे खंयच्या जगान आसा आमी आणि तुम्ही अशें खेळटात म्हणजे एक हाज्या खातीर थंय विशय वेगळो जाता आणि द इश्यू लुक्ड अपॉन बाय द पीपल हूम वी आर गोइंग अँड प्रोमोटिंग एवरीवेअर ओनली वन क्वेश्चन इज आस्क्ड इज द टॅक्सी सिस्टम अंडर कंट्रोल का. इट हॅज टू कम अंडर कंट्रोल. व्हेरी सिंपल. गोंयांत जावपी सगळे इव्हेंट पर्यटना खातीर म्हत्वाचे आसात. खासा करून इफ्फी आणि सेरेंडिपिटी सारक्या इव्हेंटांक लागून गोंयांत चडांत चड पर्यटक आकर्शीत जाता आणि पर्यटनाक चालना मेळटा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेचें म्हणणें. आयकयात ताचें म्हणणें. गोंयांत आमी गोवा बियॉन्ड बिचीस करतकर एवरी इव्हेंट इज इम्पॉर्टंट फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. इफ्फी हॅज बीन एज इम्पॉर्टंट एज सेरेंडिपिटी एज इम्पॉर्टंट एज एनी अदर फेस्टिवल इन द स्टेट ऑफ गोवा. आम्ही स्पोर्ट्स टुरिझम सुरुवात करता असताना हे सरकार आला विथ चीफ मिनिस्टर आम्ही आयर्नमॅन गोवा 70.3 सुरू केलं. आज ज्या तरेन ते स्केल अप जाला 31-34 कंट्रीज people coming from various parts talking about Fit India and the way it is moved talks about Goa moving in the right direction as far as tourism is concerned in various sectors. So every sector which comes which we are looking at very good in a manner is to attract people throughout the year in different months. So if we are able to attract still more people through better thought process, we will do it. But if inauguration will be through float parade, which is related to tourism actually. So tourism showcases the heritage and tradition of Goa through such heritage and traditional things like carnival or shigmo. So jenna IFFI daketa, IFFI is being showcased through our culture and tradition, and this is the right way to tell and showcase. I don't know the details of it because it has been done by the Entertainment Society of Goa in terms of organizing the IFFI. But I'm sure with the Chief Minister knowing what they have planned, I think it will be the right thing for Goa. दिल्लीतल्या लाल किल्ल्याकडेन जाल्ल्या बॉम्ब स्फोटात जैश-ए-मोहम्मद संघटनेचे नवे व्हायट कॉलर टेरर मॉड्यूल उक्ताडार आयले. ह्या मॉड्यूलात दोतोर, प्राध्यापक आनी बायलांचो आस्पाव आशिल्लो आनी ते पाकिस्तानी हँडर्सांच्या संपर्कात आशिल्ले. स्फोटाच्या 37 दीस आदी 4 ऑक्टोबराक सहानपुरात एका लग्नात ह्या मॉड्यूलाची सुरवात जाली. ते उपरांत सैन्य दळाच्या अधिकाऱ्यांक धमकी दिवपी पोस्टर्स वाटप, शस्त्रां आनी स्फोटा खातीर लागपी सामान एकठांय करपाचें काम सुरू जालें. दिल्ली स्फोटाच्या 37 दीस आदी 4 ऑक्टोबराक सहारनपुरात एका लग्नात या व्हाईट कॉलर मॉड्यूलाची सुरुवात झाली. 19 ऑक्टोबराक काश्मीरात जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेचे पोस्टर्स दिसपाक लागल्या उपरांत सुरक्षा यंत्रणांक या मॉड्यूलाविशीं माहिती मेळ्ळी. या नेटवर्काची सगळ्यात महत्वाची बायल सदस्य दोतोर शाहीन सईद आशिल्ली. ती जैशची मुखेली मसूद अझहराची भयण साहिया अझहराच्या संपर्कात आशिल्ल्याची माहिती तपासात उक्ताडार आयल्या. तपासात अशें दिसून आयलां की हे टेरर मॉड्यूल 4 ऑक्टोबराक सक्रिय केल्लें. 4 ऑक्टोबराक दोतोर आदिलान सहारनपुरांत दोतोर रुकैया हिचे वांगडा केल्ल्या लग्ना उपरांत हें मॉड्यूल सक्रिय जालें. लग्नाक कांय खास सोयरे आयिल्ले तांची वळख सुरक्षा एजन्सी कडल्यान निश्चित करपाचें काम सुरू आसा. लग्नाच्या दुसऱ्या दिसा ह्या मॉड्यूलाचें काम सुरू जालें. दोतोर आदिलान लॉजिस्टिक्स आनी अर्थीक चॅनल हाताळ्ळें. तांणी वैजकी वेवसायाच्या नांवाखाला निधी आनी वाहतूक चॅनल स्थापीत करपाची येवजण तयार केल्ली. 19 ऑक्टोबराक काश्मीरातल्या नौगाम वाठारांत जैश-ए-मोहम्मदाचे पोस्टर्स लायिल्ल्याचे दिसून आयले. पुलिशेन गुन्यांव नोंदयलो. 27 ऑक्टोबराक 25 परस चड पोस्टर्स लायिल्ले. ते उपरांत 50 अधिकाऱ्यांच्या एका पथकान 60 CCTV कॅमेरे स्कॅन केले. 31 ऑक्टोबराक दोतोर आदिल हे पोस्टर्स लायिल्ल्या वाठारांत भोंवतना दिश्टी पडलो. ताचो फोन ट्रॅक केल्ल्यान तो पाकिस्तानी हँडलराच्या संपर्कात आशिल्ल्याचे दिसून आयले.
6 नोव्हेंबराक ताका अटक केली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. विद्यार्थी बायलां मदीं उद्देजकताय वाडोवपा खातीर मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार येवजण बुधवारच्यान नव्यान सुरू केल्ल्याची घोशणा मुख्यमंत्र्यान केली. हातूंत कुशळटाय उदरगत प्रशिक्षणा वांगडा उण्या व्याज दरात रीण दितले. गोंय स्वयंपूर्ण करपाच्या हेतान सरकारान ही येवजण परत चालीक लायला. फुडल्या वर्सभर 29,000 विद्यार्थ्यांक प्रशिक्षीत करपाची मोख आशिल्ल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यान दिली. आज मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार योजना, तेका आमी सुधारित मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार योजना आमी रिलॉन्च करता आणि रिलॉन्च करता आसतना म्हाका एक खास करून खूप खोस भोगता. आमी सातत्यान पळयता की गोंय स्वयंपूर्ण जावचें वेगवेगळ्या सेक्टरात, हाच्या खातीर म्हजें सरकार वेगवेगळ्या पद्दतीन काम करता. आमी जेन्ना ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे विजन आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल हे सगळे कन्सेप्ट जेन्ना आमी गोंयांत इम्प्लिमेंट करपाक सोदता तेन्ना सेल्फ रिलायंट म्हणजे स्वयंपूर्ण गोंय हे मेन कन्सेप्ट दवरून आमी मुखार वता. आणि स्वयंपूर्ण जर गोंय करतले आसत जाल्यार आमकां हर एक सेक्टरात स्वयंपूर्ण जावप गरजेचें आसा. Also in the entrepreneurial sector, also in the skilling sector. This will be one revolutionary step in Goa. गोवा काय हरकत ना, कारण आतापर्यंत आम्ही रुटीन जे ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट हे शिकता असताना एंटरप्रिनरशिपचो केन्ना विचार करूंक नाशिल्लो. इंजिनियरिंग सेक्टरात शिकता असताना आपण पुढे एंटरप्रिनरशिप जातलो हाचोय केन्ना विचार करिनाशिल्लो. म्हणून तर मॅक्झिमम तर आपल्याक जॉब खंय मेळटलो, इधर इन द गव्हर्नमेंट काय प्रायव्हेट सेक्टर, हाचोच विचार करतालो. आणि मॅक्झिमम प्रत्येक जण हे जॉबा फाटल्यान धांवत आशिल्लो. There are so many opportunities which is available in the state, and day by day our opportunities are increasing. But that opportunities जो आम्ही ग्रॅब न करता किंवा जे कोणतरी भायले येऊन आमच्यान ग्रॅब करताले. No doubt it is in the service sector, it is in the manufacturing sector, it is in the tourism and hospitality sector, it is in the medical fraternity. ह्यो सगळे opportunities जे आसा ह्यो आमच्या भुरग्यांनी घेवपाक जाय. म्हणून त्याच्यामध्ये एंटरप्रिनरशिप डेव्हलप जावप हे खूप गरजेचें आसा. आणि ती एंटरप्रिनरशिप डेव्हलप करपा खातीर आणि ताका जो फायनान्शियल सपोर्ट जाय आशिल्लो. फक्त एंटरप्रिनरशिप डेव्हलप केली पुरो जावची ना. फाल्यां सकाळी ताका जर घरा कडल्यान फायनान्शियल सपोर्ट मेळना आसत जाल्यार गव्हर्नमेंट शूड गिव द फायनान्शियल सपोर्ट फॉर दॅट यंग बॉय ऑर यंग गर्ल. आणि तो फायनान्शियल सपोर्ट दिवपा खातीर EDC इज रेडी. आणि म्हणून आमी म्हटलां की इट इज अ कोलॅटरल फ्री इंटरेस्ट लोन. हे कोलॅटरल फ्री लोन दिवपाची तयारी ही आमी आमच्या EDCन दवरलेली आसा. मडगांव वाठारांत म्हत्वाचे उदरगतीचे प्रकल्प सुरू करपाची घोशणा मडगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान केली. बऱ्याच काळा सावन हुमकळत आशिल्ल्या हायड्रोनिक पार्किंग प्रकल्पाचें काम बेगीनूच सुरू करतले. ते भायर MMC इमारत आनी गार्डनाचें नवनिर्माण रोखडेच सुरू करतले अशी माहिती पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान दिली. पार्किंग प्रोजेक्टचे सगळे टेंडर बीड ओपन जाला, फक्त बिड्स ओपन जावपाची आसा. ह्या दिसा भितर केन्ना जातले. तातूंत भितर म्युनिसिपालिटीचे बिल्डिंगेचे रिनोवेशन हाजे एक टेंडर ओपन जालो 2015 फायनान्शियल बीड 14 तारखेक ओपन जाता. फायनान्शियल बीड ओपन जालो म्हणटकीर ताजे भितर वर्क ऑर्डर इश्यू केल्ली वतली. आनीक एक थोड्या भितर मातशें डिसेंबरांत तरी म्युनिसिपालिटीचे रिनोवेशन काम स्टार्ट जावपाक. गार्डनाचें ऑलरेडी आमी गार्डन त्या सायडीचे गणपती पुजता पळय ते रिनोवेशन केल्लें. आनीक मागीर सगळे आमचे जे लेबर रावता तेय आतां एक 15 मिनटां पयलीं ताजें प्रेजेंटेशन पळयलां. चीफ ऑफिसरान हांवें प्रेजेंट केलां. हांवें ताका मातशें थोडे तातूंत चेंजीस करपाक जाय. मातशें तें गार्डनाचें कितें वयत्या सायडीचें आसा पळय ताणें तें चड फॅन्सी केलां कळ्ळें न्ही. मागीर मातशें रेक्टिफाय करपाक बरें प्लॅनिंग केलां. भायले सोफा बिफा सगळें काडटले तें कळ्ळें. आनी ताणें बऱ्यांतलें बरें डिजायन केलां, म्हणजे बरो डिजायन केला. सो टोटल लूक ह्या गार्डनाक येतली कळ्ळें. मातसो कंप्लीट जावपाक टायम लागलो. टोटल आमी ताका चड सगळ्या टोटल ग्रीनरी ग्रीनरीचे जातींतले भितर लॉन आनी हे झाडां डिफरंट वे बरे बरे झाडां अशें आमी ताका प्रपोज केलां. ताणें म्हणलां की सोमार नाल्यार मंगळार म्हणल्यार परते सगळे चेंजीस करून हाडून आमकां प्रेजेंटेशन दाखयता आसा. तो फाउंटन बंद पडला खंयचो गार्डनाक आतां जालें मरे. आतां हे सगळे नवे चेंजीस करतकीर सगळें फूल जालें. केन्नाची गोश्टी त्यो फाउंटन तूं येवपाक पयलींची गोश्टी. पार्किंग कितले गाडयांचो प्रोजेक्ट? पार्किंग अराउंड 70 व्हेकल्स.
गोयच्या दर्यादेगावयल्या दलालांचो पर्यटन वेवसायाक धोको निर्माण जाला. ह्या दलालांक लागून धोको निर्माण जाल्ल्यान ऑल गोवा शेक ओनर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष क्रूज कार्दोजो हाणें हुस्को उक्तायला. ह्या दलालांक लागून पर्यटनांत सुमार 50% उणाव जाला आनी हे दलाल पर्यटकांक त्रास दितात अशें कार्दोजो सांगता. देखून दर्यादेग वाठारांत आशिल्ल्या दलालांचेर संबंधीत प्रशासनान खर कारवाय करची अशी मागणी क्रूज कार्दोजोन दिल्या. आयज आमकां गोंयांत आमचे गोंयकारांचें नांव सारकें काबार जालें की जे बिचार टावर्स जावं विलेजीन जे टावर्स पडून ते आपल्याचे पळय सेल करूंक वता न्ही, जावं क्लबाची टिकेट्यो आनी दुसरे टिकेट्यो हॉटेलाचे टायम शेअर आयज हेंच्यांनी आमकां काबार केले. कित्याक हें कोत्ता ते सगळे भायले आनी आतां येता गोंयकारांचे कोण कोत्ता टावर्सांचे नागयले म्हणटा आमकां ट्युरिस्ट तितले सोशल मिडियाचेर आमचे नेगेटीव पब्लिसिटी करता. सो हाजें कित्याक लागून जाता हें सगळें जाता हे टावर्सांक लागून. आयज आमचे मोर देन 50% ट्युरिजम काबार जालें टावर्सांक लागून. थोडे टॅक्सीवाल्यांक ब्लेम करता. टॅक्सीवाल्यांचे कांय ना, टॅक्सीवालो बाबडे आपले भाडे मारून पयशे घेता. हे टावर्स मरे घरा कडेन बसून बिचार वचून तांकां ट्युरिस्टांच्या फाटल्याक लागून त्या ट्युरिस्टांक पयशे घेता मरे. ते कसलें काम करता कांयच ना. वयल्यान तांकां क्लबाचे टिकेटी ना, कसलें ना, कांयच ना. थिंगा गेल्यार क्लबूय ना, हॉटेलूय ना. आयज काबार जालें मरे. मोर देन 50% ट्युरिस्ट आयज तरी गोंयांक येयना डोमेस्टीक जाल्यार टावर्सांक लागून. Don't blame taxi owners all the time. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे. ह्या बुलेटिन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.